इफीत व्हडा प्रमाणात पुलीस बंदोबस्ताक पुलीस वापरिल्ल्यान गोयभरच्या पुलीस स्टेशनात सध्या पुलिसांचो उणाव जाला। हाका लागून गोंयांत चोरयो, गुळी वखदांचे वेव्हार तशेंच गुन्यांवांचे प्रमाण वाढलां। मुख्यमंत्री तशेंच गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे लक्ष ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसाय हांणी केला। सगळे पुलीस आपुणूच घेवन भोंवता, सो पुलीस अंडरस्टाफ्ड। आज जर खंयच्याय पुलीस स्टेशनाक विचारलें जाल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन स्टाफ ना। हे स्टाफ खंय आहात? हे स्टाफ इव्हेंटांक सेंट्री ड्युटीचेर आहात आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर तो एक 25-30 पुलीस घेवन आपूण खूद भोंवता। म्हाका दिसता ताचें लक्ष डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आनी होम मिनिस्टर म्हणून ना। चोरयो जाता त्यो जाता, ड्रग्जान ओवरडोजाचेर लोक मरपाक लागला, मरपाचे क्षणार काटार आहा। अशा परिस्थितींत म्हाका दिसता सरकाराचें लक्ष एडमिनिस्ट्रेशनाचेर ना आनी सरकाराचें लक्ष दुसरें आहा, लोकांक पिशे करपाचें। सो इव्हेंट चालूच आहा, हे इव्हेंट चालू आसा आनी अशें हातून जेन्ना लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आतां भायर वता तेन्ना ATMच उखलतात। हे आमी कारण बिहारान UP ते आज तुका गोंयांत दिसूंक ना। हाजे संकेत अशे की डबल इंजीन सरकाराचें हें इंजीन बंद पडलें आनी ड्रायव्हराचें लक्ष गाडयेचेर क्लियर कट।